नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया प्रॉन्स मसाला रवा फ्राय। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 10 ते 15 मिडियम सुंगटां घेतल्या। ही सुंगटां बरी उदकान धुवन घेतल्या आनी साफ करून तांचो तो काळो धागो आसता तो काडून घेतला। आतां हाच्या जाग्यार तुमी मोठी सुंगटां वापरल्यार जाता। हांकां आमी आतां मीठ लावन घेवया। तातूंत घालया 1 चमचो मीठ आनी हें आमकां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। ते सुंगटांक तें मीठ अशें बरें पैकी लागपाक जाय। अशें बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेता आनी एक 10 ते 15 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ताजे उपरांत एक ल्हानशें आयदन घेवया आनी तातूंत घालता 1 मोठो चमचो मिरसांगेचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालता काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो, 1 ल्हानसो चमचो घालया हळदीचो पिठो, तातूंत मागीर घालता 1 ल्हान चमचो कोथमिरीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालया आले लसणाची पेस्ट। हांवें हांगा थोडी आमटाण उदकान भिजत दवरिल्ली, ताचें तें उदक काडून घेतलां। तें उदक आमी तातूंत घालून घेवया आनी अशें बरें पैकी मिक्स करून घेवया। तातूंत इल्लेशें उदक घालून घेता आनी परत एकदां अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी ताजी एक बरी पेस्ट तयार करून घेवया। आनी ही पळया ताजी ती पेस्ट तयार जाल्ली आसा। आतां ही आमी ते मॅरिनेट केल्ले सुंगटांक लावन घेवया। ताजे उपरांत ते मिठाक लायिल्ले सुंगटाचें उदक हांवें काडून घेतलां। आतां तातूंत तो तयार केल्लो मसाला पेस्ट घालून घेवया आनी असो बरो मिक्स करून घेता। तो मसालो असो बरो सुंगटांक लावन घेवपाक जाय। एक सुंगटांक तो मसालो बरो वेवस्थीत लावन घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताजे उपरांत सुंगटांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला। हातूंत तुमी थोडे ब्रेड क्रम्सूय लावन घेतल्यार जाता। आतां आमी ते मॅरिनेट केल्ले सुंगटांक एक करून वेवस्थीत दोनी वटेनी रवो लावन घेवपाक जाय। अशें बरें वेवस्थीत रवो लावन घेवया। तशेंच आमी सगळे सुंगटांक असो वेवस्थीत दोनी वटेनी रवो लावन घेवया। आनी हो पळया आमी सगळे सुंगटांक असो वेवस्थीत रवो लावन घेतला। आतां हांकां आमी तळपाक घालया। ताजे उपरांत तवो गरम करून घेवया। हांगा हांव तेल पयलीं वापरपाना, कित्याक म्हणल्यार ते नुस्त्याचो सगळो रवो पडटा। ताका लागून ते तवो तापलो म्हणटकच ते एक सुंगट अशें कायलीर घालून घेता आनी ते सगळे अशें घालून जालें म्हणटकच ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेवया आनी तेल घालून जालें म्हणटकच ते रोखडेंच परतुपाक जायना। तर थोड्या वेळान हें आमी दुसरे वटेन परतून घेवया। अशें सवका परतून घेवपाक जाय आनी सुंगटां ही दोनी वटेनी बरी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। आनी अशे तरेन तुमची कुरकुरीत प्रॉन्स मसाला रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, सामकी सोपी आसा। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।